आम्ही सध्या असा फुलेरान हांगासर आनी तुमी हांगा फाटसून पळोवं शकता डॉक्टर तार क्लिनिकाच्या हितून काल रात्री चोरी जाली आनी तशेंच तेंचे भांगार आनी कॅश मेळोन तेंचे 2.5 लाखाची लुकसाण जाल्ली आसा आनी तशेंच तेंकां असो एक दुबाव आसा की चवथी कडेन तेंच्यांनी एकटो कामवालो कामाक हाडलोलो तेंच्यांनी आनी तशेंच आमकां ओनराच्या म्हायती प्रमाणे तो सांगता की आमकां तेजेर संशय आसा म्हणून पुलिसांची फुडली इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. ओनर ऑफ डॉक्टर ताज पॉलिक्लिनिक रुरल म्हापसा गोवा and this is Mr. Sridhar Katkar lab. He is a physiotherapist and he was also Provida so. So today morning when I came to open my clinic, open केली clinic, सगळी लोकां बिका काडली मेन डोरांतली आनी जस्ट आय वॉज भितर सरतालो तेन्नाच पयलें हें सगळें डिजास्टर पयलें. सो देन आय वॉक इनसायड सगळें पयलें मागीर हेका फोन केलो तेका फोन केलो आनी देन ऑल ऑफ देम दे केम देन दे डिसायडेड टू रजिस्टर सम कंप्लेन ऑर समथींग लायक दॅट. आनी भायली जी दुयेरांतली लायट आसता न्ही एवरी टायम लायट नासता आनी इट इज ऑलमोस्ट डार्क म्हणजे इतको काळोख आसता की क्रॉस करपाक सुद्दां भंय इतकें सांगूंक सोदता. तुमकां कोणाचेर संशय बी आसा असो कितें सद्या तरी तशें कांय दिसना. आय डोंट थिंक सो बट केलां आसतलें अशें दिसता की कोण लेबर सायड लायक अशें खबर आसा दे मस्ट हॅव स्टडीड माय प्रिमायसीस एवरीथींग हाव टू कम इन हाव टू गो आवट आनी लॅबान तेजें कशें काम चलता तेजें फिजिओ कशें चलता. दोतोर कितें कितें चोरून केलां म्हणजे स्मॉल थिंग्स लायक गोल्ड चेन आनी कॅश समथींग फ्रॉम द ड्रॉवरांतले लॅबांतले कॅश केले. कितके आसतले अंदाजे कॅश? ऑलमोस्ट कॅश मोर दॅन 1 लाख. माझे 40-50 असतील. ओके. आणि गोल्ड चेन एक ऑलमोस्ट 40-50 टोटल ते बारीक आसूं टोटल कॅश किती जाता तुझ्यान ते सगळे गोल्ड नियर बाय 2 लाख 2.5 कशें आसता. सो हांव कितें म्हणटा एक की कितें तरी करूंक जाय बिकॉज ऑफ द स्ट्रीट लायट आनी हे ते. सो आणि हल्ली ह्या गोष्टी खूप वाढल्या तर गव्हर्नमेंटान आमकां दिसता की थोडे 100% हेंचे कडेन लक्ष दिवपाचें आसा. आणि फर्स्ट ऑफ ऑल म्हणजे ही इतकी ओल्ड क्लिनीक आसा पोर्चुगीज टायमा वयली केन्ना अशें इन्सिडंट जावं ना. दिस इज अ व्हेरी डिझास्टर. सीसीटीव्ही कॅमेरा CCTV ना फायदा जायना बिकॉज दे कवर अप ऑल द थिंग्स दे कॅन डू इट बिकॉज दे आर मोर अहेड फ्रॉम अस. आमच्या पेक्षा चड फुडें आहात ते. तूं कितें उलयता? प्रवीण उलयतलो. नमस्कार. सांगपाक सोदता चोरी जे जाल्या दोतोरान सांगलां ते सांगपाक जाय ते फक्त मेन जे आहा ते स्ट्रीट लायट ह्यो मेन इम्पॉर्टंट. आमी आतां लास्ट 3 दीस जाले आमी सफर करता लायट ना स्ट्रीट लायट ना घरांनी लायटी पेटना. आमी कंप्लेंट दिल्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक तरी एक्शन कांय ना. सो ह्यो ज्यो लायटी आहा तेजेर कारवाई करपाक म्हणजे पळोवपाक जाय डिपार्टमेंटान चलता काय चलना. जे भुरगे कामाक आसा तांकां पगार मेळटा सो तेंचें कामूच तें आसता. आनी परत जे पुलीस जे आहा तेचेर हांव मागणी करता जी बार्रां चलता म्हापशान आमच्या स्पेशली ती बार्रां बंद करता. सकाळी 5 सोरो पिवपाक चलता लोक सोरो पियालो म्हणून तो खंय चोरूंक वयता. आतां लास्ट पेट्रोल चोरलें आमच्या डांगी कॉलनीन आतां दोतोराच्या घरान हांगासर तुका जालें. सो ह्यो चोरयो आमच्या वाड्यार हांगा म्हापसान चालू आसा कित्याक लागून तो भायरसून काय कोण येवचो ना तो जाणा जालो आसलो. दोतोराचे फाटले दार खंय आसा ते कोणाक जाणा जाल्यार खबर आसा. सो पळयता लोक आनी मागीर सर्वे करता. सो हेजेर मातशें पुलिसांनी एक स्ट्रॉंगली हे घेवपाक जाय की बार्रां जी आहा ती बेगाच्या बेगान बंद करप स्पेशली बार्रां थंयच्यान सगळे मागीर भायर सरपाक स्टार्ट जाता लोक. तो प्रॉब्लम बार्रां आसलो. आनी हे जे आतां आमी मागणी करता की पुलिसांनी हेजी चवकशी करून बेगांच्या बेगान ह्या चोराक धरून हाडपाचो. देव बरें करूं. थँक्यू. आसोकर बाबा तुम्ही उल्लेख राज्य स्ट्रीट लायटी नसतात ह्या संदर्भात तुम्ही गावातले नागरिक इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान बी ह्याच्या पयलीं कंप्लेन फोन केला आमी तांकां फोन करता ते म्हणटा ना लायट कट जाल्या म्हणटा एक टायम लागतलो. हावजिंग बोर्डाचेर म्हणटा तो ट्रान्सफॉर्मर जो आसा पळय तो एक पिड्ड्यार जाला. तो एक्चुअली पयलीं एक पिड्ड्यार जालो आनी आतां रिसंटली आनी एक तोय पिड्ड्यार जाला. सो तेजे कडेन बेगांचे बेगान रिप्लेस करपाक जाय. सो त्या कारणान लोकांक लायट मेळटली आनी प्रॉब्लेम हे जावचें ना जितलो उजवाड आहलो म्हणटकूच. प्रुडंटा खातीर म्हापशेच्यान नवसराज सलगांवकर. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.